सोदुमोकोताय आमचे मोदेची सुखताय ओमोदून दिन वाजताको आपले जीवित कावेतो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता 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 बाबाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं अपुर्बायेच्या भावा भयणीनो ज्या कुटुंबांत भावाताचें जिवीत जिवें आसा त्या कुटुंबांत एकचार दिसून येता ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबांत भावार्थ कोलावन एकचाराचो बोरवासो जावया हो विशय विंचून काडला क्रिस्ती कुटुंबांत जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलां पूण आमच्या कुटुंबांत कोश्ट त्रास पिडा उप्रासतात तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसोणें उणें जाता सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाचीं आनी एकचाराचीं पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कोसळोन पडटा सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सोवें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबांत भावार्थ परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो आमच्या कुटुंबांत आमचो भावार्थ कोलावन एकचाराचो बोरवासो आमी दुसऱ्यांक जावन ह्या मिसान मागतना हे नवें भेटोवंक आदार करतल्या केंद्रांचेर कुटुंब सेवा केंद्र धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र हातून वावर करतल्यांचेरूय देवाचें बेसांव घालूंक म्हूण मागुया आनी पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर थोडे पावटी घोडी आमच्या कुटुंबान भावार्थाची मनशां एकचारान जियेतेली मनशां घोडी जावंक आमी चुकल्या असल्या ल्हान व्हड चुकीची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे वासत बेगून सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Soumya
तुया मोगाड बापा तूं मोयपासान पाव कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत अंतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमचीं काडसां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दानियल प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें राती दर्शनान हांव हें पळयतालो. अंतरावेली चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक आलयतालीं. तें सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सा भासाचीं जनावरां भायर सरतालीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें पूण ताका गिडाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनी एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेला परी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरयो आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो उठ आनी जाय तितलें मांस खा. ताचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनी एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका फाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले. 4 तकलोय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनान आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट. ताका व्हडले लोखणाचे दांत आसले. सगळें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांया पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव हें शिंगाक पळयतना ताचे मदें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी हे शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड हांवें अशें पळयतना आसतनाच एका जाग्यार शिवासनान दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जोळट्या उज्या परी. ताच्या मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताली आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताच्या कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यान उडयलें. हेरा जनावरांची पदवी काण घेतली पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदेशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो
ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळे पोरजांचे, राजांचे, भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटीचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परीन जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनाक. आनी एकदां सगलीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणात. पृथ्वी वयर वाडटात ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. आमचो जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. आमचो जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनाक. दोरयांतल्या मोंजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्या सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतरावेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोंजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. आमचो जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनाक. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजी उतरां सोरची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या 5व्या नोवेनान आमी आसा आनी आयचें नोवेन कुटुंबांक भेटयलां. आनी ह्या नोवेनाचेर म्हजो निवाड करता आसतना बाजलिकेन बसोन म्हजी नदर एक कुटुंबाचेर पडली. एक आवय, एक बापूय आपल्या 2 ल्हान भुरग्यांक, एकलें घोडे सुमार 2 वर्साचें आसतलें आनी दुसरें घोडे 5 वर्साचें आसत, ते आपल्या दोनूय भुरग्यांक घेवन ती पवित्र साक्रामेंता मुखार हाजीर आसली. आवय आपल्या त्या सुपुल्ल्या धाकट्या भुरग्याक, 2 वर्साच्या भुरग्याक हात जोडूंक शिकयताली आनी बापूय दिमेर आसा तें पडोवन ताची व्हडली धूव दिमेर पडली. कांय वेळान हें धाकटें सुपुल्लें भुरगें उचांबडशी जालें हें पडोवन हो बापूय ह्या भुरग्याक आपल्या
आवय कडचें घेता आनी भायर वेता आनी आवयक तिचे मागणें करूंक एक सोयेक दिता. मोगाळ भयणी भावानो, ही ल्हान घोडणी हांवें पळयली तेन्ना ह्या घोडणेन हांवें एकचार पळयलो. सांगात एक कुटुंब कशी मागण्यांक ती आयलेली. जशे परी जायतीं जाणां एक कुटुंब कशी नोवेनांक आमी जमल्या. ह्या कुटुंबान हांवें भावार्थ पळयलो. ही आवय बापूय आपलो भावा जियेताली आनी आपल्या भुरग्यांकूय हो भावा जियोंक एकदेख जाताली. तिसरे सुवातेर ह्या कुटुंबान हांवें बोरवासो पळयलो. आवयन कांय म्हणूंक ना, पूण आपली पोतिनींक तें भुरगें एके भाशेन तिका मागणें करपाक मातशी आडकोर जाता अशी पळोवन त्या भुरग्याक हो बापूय कांय उलयनासतना आपले हाकेन घेता आनी भायर वयता. एक बोरवाशाची खुणा ह्या पोतीन आपल्या पोतनीक दाखयले हें हांवें पळयलें. मोगाळ भयणी भावानो, आयच्या दिसाचो विशय आमकां होच आमचो बोवाद खोलावन एकामेका सांगाता एकचारान जिवन होच बोरमाचो आमी आमच्या कुटुंबान वांटूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान देव सगळे घुसपागोंदळ कोत्ता, अनीत कोत्ता, वायट कोत्ता, हाचेर सगल्याचेर जोयत मेळयतलो हाची खात्री आमकां दर एकल्याक दिता. आनी हेच खात्रेन 2 दिसा आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां तो आपयता. जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू हेच खात्रेन आमी जियेताना ताचेर आमचो बोरवासो तीर धरून किरीत भाशेन ताच्या उतराचेर आमचो बोरवासो तीर धरून देवाच्या राजाक आमची तयारी करूंक जेजू आमकां आपयता. मोगाळ भयणी भावानो, ह्या देवाच्या राजाक एक कुटुंब कशी आमी तयार जातली जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमचें कुटुंब मांडूंक गरज. आनी ह्या जेजूच्या उतराचेर आमचें कुटुंब आमी कशें मांडटले काय? मोगाळ भयणी भावानो, 2 मोडाचेर आमचो वेळ दिवंक. पयले सुवातेर वेळ मागण्यांक दिवंक. आमच्या कुटुंबान आमी पळयता आदल्या काळार आमोरी करूंक सगळो कुटुंब बारबर आसतालो. 8 वरांचे तीस करूंक सगळो कुटुंब बारबर आसतालो. आधुनीक काळार गोरे वेळ मागण्यांक उणो जाला असो दिसता. गोडे आमोरी वेळार भुरगीं घरांत आसना, ओ भुरगीं ट्युशनाक गेलेलीं आसता, ओ केन्ना केन्ना आवय आसना, ओ केन्ना केन्ना बापूय आसना, खंय गेलेलीं आसता. मोगाळ भयणी भावानो, असल्यान आयज आमकां एकामेकाक सवें मागण्यांन भेट सारूंक आयचो सेवा धर्म, आयचो विशय आमकां आपयता. सांगाता तेस करून, सांगाता आमोरी करूंक, जाता जाल्यार सांगाता देवाचें उतर मारून वाचून ताचेर नियाड करूंक आयज आमकां उलो हें करूंक वावरूंक आमकां आयचो विशय आपयता. जाल्यार दुसरे सुवातेर एकामेका सांगाता भेट सारूंक कुटुंबान आमकां आपयता. मोगाळ भयणी भावानो, आमी कुटुंबान वेळ सादता, बाराबर आसता, पूण आमचे मदें कितलें उलोवप जाता काय? आमी थोडीं जाणां गोडे मोबायलाचेर आसता, ओ थोडीं जाणां आमी TV पळयता. अशें आमचे मदें उलोवप तितलें जायना. आनी उलोवप जालें जाल्यार बसून एक एकदां आमी एकामेकाक आयकना. मोगाळ भयणी भावानो, आयज एकामेका मदें संवाद करून उलोवन आमचे मदें हो एकचार बांदूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां मागतना मोगाळ भयणी भावानो, हांव म्हणटलो आसलो, आमी एकामेकाक आयकुया. आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आमी आयकुया, भुरगीं कशी आमच्या आवय बापायक आमी आयकुया. आमच्या आवय बापायक जायतो अणभव आसा आनी ह्याच अणभवान बरी देख ती आमकां दिता. भुरग्यांनो, आमच्या आवय बापायक आमी आयकुया. तशेंच आवय बापायनो आमच्या भुरग्यांक आमी आयकुया. आमच्या भुरग्यांक आमी आयकना ताका लागून
ती घोडी दुसरे आपल्या इश्टांक सोदता आमच्या भुरग्यांक आमी समजना ताका लागून घोडी दुसरे इश्ट आमकां समजतात तांच्या फुड्यान घोडी भुरगीं वयता आयज उक्तें मन दाखोवन ह्या आमच्या भुरग्यांक भेट दिवंक आमकां आयचो विशय आपयता अशें करतना मागण्यान वेट सारून आमचो भावार्थ खोलावया एकचारान एकामेका सांगाता आमच्याच कुटुंबान आमी वेळ सारुया आनी बोरवासो जेजूचेर आमचो धरून 2 दिसां आमची पावलां मारूंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या विनोतीन आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार ह्या मिसांत मागुया. सगळीं विरावया आनी वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत भावार्थ खोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानाक आनी दुखींक बोरवाशान फुडो करून एकचारान बोरवासो फुलोवंक आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबाक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकी मोळार वावुरतल्यांनी एक बरें कुटुंब बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावं दर एका कुटुंबा सोवें बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबांत जियेतल्या सोवें दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतले जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या गो बायलेन संस्काराचे पवित्रपण वळखून अवघड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर भावार्थ दवरून एकवटाचे बुन्यादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बेबदिकाय जुगार खेळप आनी तरेकवार संवयांक बळी पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाड जालोले कुटुंबाक पवित्र नाजारेतच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर भावार्थ आनी बोरवासो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कुटुंबाच्या केंद्रांत वावुरतल्यांक धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घराची निगा घेतोल्यांक आशिर्वादान भर आनी आपल्याक आसलोले जबाबदारे उद्देशी कुटुंबाचें व्हडतेपण ओळखून दवरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दळ बापा ल्हानविक्यान भावटान आमची मागणी तुका उबारल्यान तुज्या दयाळपणान हे आमच्या मागण्यांक फोड दी. ह्या मागणेक कोतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. Soria bori, ami sobie
आकाले भेटेल तुझे डोळे उंडो सोऱ्या भुवी घालतना आसा देगे भाशेन आमच्या जाग्यार कित्याक ते आमचे कोच गांवांनी भोंवन ते भेटेन भाग घेतात सगळो संवसार म्हज्या बाबण्णो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुर्विदार देव बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलें ती पवित्र देणी मोहडेन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दळट काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काड्या सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूच तुवें रुसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाखणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोजा स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवतांनी सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Barrazzo sorrisbor tu Sorgari संसार मोगा तुझा वैभवा उत्सर्गी तुका जोयचो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोड उत्सर्गी तुका जोयचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोसमरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वासोत समर्पूंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान निसासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे वासोत आनी सोमेस मनशां वासोत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाटाचो गोटपोर गोटुया सोम्याची तुझे मरण आमी समोरुकता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येड्या आमी ओद्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवचे कूड आनी रोगत शेवतले आमा संस्थांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. नलियो आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. Noche bonoso boronso durun melent, te amsha balbanichi kakutkor. Danka anchi sagutin melasomestan, tuje pozurit mukamol prin falkor, ama somestan chidaya karamakta. Ankor mare devachi mai sangati, tije puti bagiansu se, bagindorum data, sur kali to command of land, te sokle boktam barabor, bagianse vasa barabor, sasancha sukanam kawantodi, Tachi sangata tuje महिमा गाऊं कम का फावकोर जेसु क्रिस्ता तुझे पुतारवी. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. मोगाळ बाबयण्णो आमचे कुटुंब बावटाचे कुटुंब एकामेकाक वेट दितले कुटुंब आनी मागणें कोत्तले कुटुंब जावंक हे वेळा चिजून शिकयल्ले मागणें म्हणून आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या जें नांव पवित्र जावं, तें राज आमकां येवं, तुजी गोष्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सयस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताडण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीय सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर वाकदांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेव क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पयस सोबीच्या बावताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमच्या कुटुंबान भावट्टान एकसारान जेवंक हो जेजू आमकां करपा फाव करता. भावट्टान येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Ami sogliye, atmia vorbi ami sogliye, papa mukaramiye, ami sogliye, ami sogliye. Jesu am sobolopam, ami sogliye, Tatso babuyam sopa, ami sogliye, Tatso atmo am sopra, ami sogliye, ami sogliye. Atmo di la sonetria, ami sogliye, Taci deni vekvekli, ami sogliye, Soglia grupne Jesuce, ami sogliye, ami sogliye. Some sami babojni, ami sogliye, Eka jivan bololi, ami sogliye, Eka jeunan posoli, ami sogliye, ami sogliye. Amci modena casa, ami sogliye, Amci modena kakar, ami sogliye, Somesa zaitza, ami sogliye, ami sogliye. Sogliye kasmonaci, ami sogliye, Sogliye kaskalzaci, ami sogliye, Sogli burgi devaci, ami sogliye, ami sogliye. Jesu pone dovotam, ami sogliye, Eka haditam, ami sogliye, Itanga unwatutam, ami sogliye, ami sogliye. Eka samang laitangkan, ami sogliye, Jesu ang rapotam, ami sogliye, Munsha sorgonam chekam, ami sogliye, ami sogliye. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया।
कालसान शिवलेल्या जेजूचें आसणें अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडे रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. थोडो वेळ बसुया. आयची मिसाची भेट समारंभतल्या पाद्री रॉनी फेर्नांदीस आनी देवाची मोडणी करतल्या डियाकन वालांसियो फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपां आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस. कुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या धाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाकूच वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे लॅरिकेचो उमा घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजलिकेन पय संस्काराची बुजवण जाता. थंय तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 मराठी मीस आसतले. तिसवेर हे भाशी मिसा आसतली. 9:45 वाजता कॅनन मीस आसतले. 11 तामील मीस आसतले. 12:15 मलयालम मीस आसतले. दोनपारच्या 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतले. आनी सांजे 5 सगळ्या दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतले. फाल्यां सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागतल्या. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तशेंच वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं म्हणया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळे लासतले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून नेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. सोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोदता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.
फुलां भेटूंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजलिकेच्या लिटेची डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वो बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर सेंट कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव ह्या तियात्राक नांव दी. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30. पुर्बेचे मीस 12:15 आनी सांचे 3:30, 4, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस.